नमस्कार षड्रसा कुकिंग चॅनल आचे कुकिंग विथ फॅमिली म्हणलेल्या सिरीज आचे आयचे 3rd एपिसोडाक सगळ्यांक स्वागत। तांबडी वाळी बारी लायक जाल्या गो आजी एक कुडक दिव का म्हाका इथे आतां कळ्ळें तुमकां आजी खंय आसा म्हणून मिगेले कझिन आसा सुधा ती रिटायर्ड टीचर तिगे टेरेसार आसाचे आमी कशें आसा टेरेस गार्डन खुशी दिसता न्हय आमकां कझिन्सा पुरो आजी पिशे गार्डनाचे ही मिगेल कझिन सुधा म्हळ्यार मिगेल अन्नाल भयणील दुव मावळणील दुव ही रिटायर्ड टीचर हांगा देवस्थानाचे स्कूल म्हळ्यार एडेड स्कूल ते हेडमास्टर जावन आशिल्ली LP सेक्शना भितर आतां रिटायर्ड जावन कितले वर्स जाले गो 7 वर्स जाता परा मार्चाक ही एक मल्टी टॅलेंटेड मनीशी लायक भजन सांगता तशीच भजनेक पळय चंद चंद राग घालून चेडवांक स्कुला आसतना ती शिकयत आशिल्ली आनी यूथ फेस्टिवल म्हणटा पळय हांगा केरळान तूं मस्त ते यूथ फेस्टिवल म्हण स्कुलाचे एक स्कूल चेडवांगेले एक कसं म्हणून ताका एक मेळा ते मेळा भितर चेडवांक व्हरचे तांकां राग घालून पद शिकोवचे मात न्हय स्कुलाक मस्त प्राइज पुराय हिगेल निमित्त मेळ्ळेलें आसा तशी रांदप ट्रेडिशनल डिशेस करचे म्हळ्यार तिका भारी इश्ट मस्त तरावरी ट्रेडिशनल डिशेस करता ती तसं तुला एक ट्रेडिशनल डिश आज ती आमकां पळोवचे खातीर आमी आज हांगा आयल्याची म्हणून सुधा वासरे आयलीची सुधा आज तू आमकां कसं करून दाखयता आज पूर जना काही इष्ट देवतेचं सगळे खाण कसं म्हळ्यार तांदूळ आणि सोय घालून वाटून एक केळी पन्नार एक रोट्टी करून उबेरशी जेवची स्टीम्ड भारी हेल्दी फूड हेल्दी आमगेल घरकडे आशिल्लेची मिनिमम सामान यूज करून फुडले मनेच खाण न्हय भविष्य तुगेले अम्मानी करता आशिल्ली कितकी अम्माले एक करता आशिल्ली याची जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ विंगड हे आमी गेले मायंगल फेवरेट आमच्या भितर चूर्ण घालून करता न्हय करताचे करीत चूर्ण घालून करीत अशी जाय जाल्यार अशी खावेत तेल घालून ना तेल दिना तसं ते पण भारी हेल्दी फूड कसं पुरो जाय म्हणून पळोवया आमी हे खाण करूंक आमकां उकडो तांदूळ जावका धव उकडो जावका वे धवोय जाता तांबडोय जाता धव मस्त इश्ट आशिल्ल्यांक धव कळयता धव केलो म्हळ्यार पळोवच्या खंयच्यान जावन तशी तूं धव काड तांदूळ एक 8 to 10 hours तिंबोका मागीर धुवन तिंबत घालच्यो न्हय वय दोन तिंबत घालच्यो मागीर सुकी वाटोका दिवन ते समज कितले तिंबयता की तितलें ते तांदळा ओटो एदी सोयी जावका मस्त नाका उकडो तांदूळ देखून एक जाय जालें तितलें आमगेले टेस्ट जावंक जाय तितलें सोय घालून न्हय वाटूचे ते मीठ ताजे ओटो घालचे न्ही वाटूचे सोय घालल्यार पुरमळ येता आसतलो न्हय वय लायक जाता ते उब काण शिजयतना घम घम पुरमळ येता ताजे इतले सुके वाटोका इथे म्हळ्यार ते गुळी करून पन्नार दवरून अमरसूचे ते सांगसांनी रोटी येवका जाल्यार सुकी जाल्यार तितले छान जाता इतले सुकी वाटोका न्हय पक्कन कंचे कारणान उद्दा चेड जाल्यार कसं करचें उद्दा चेड जाल्यार एक अर्ध गंटे जो टायम असेल तितले ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಿಜ್ दवरल्यार जाता नाजाल्यार आनी एक ऑप्शन आसा
दवेची अंगशारी 4 गडी करून हे वाटेल पीठ ताजेर घालून ताजी उद्दाक आटोवच्याक जाता त्या अंगाल तांडून घेता एक्स्ट्रा उद्दाक वय वय तशी कर येता ना सुकी जाला तितली गुळी करूक सुलभ जाता मत पेडा म्हणटा पद दवरका वय ओके मिक्सीन तुला पीठ हे आयदन आमचं काढला आता ते कसं करची म्हणाली अशी उंडी करची आणि केळी पानार हे केळी पानं धुवून पुसून सेट केलेले बावून आता ते हाजेर दवरून आनी एक अशी जाम करून रोटी करून आम्ही शिजोया साना साना करची साना साना अन्य केळी पान ताजेर दवरचे वय अशें दांगचे आनी साना एक प्लेट घेवन अशें करून अमरसूचे आम्ही हापोळ पुरा प्रेस केला बाबईला केळपान जाता पळय अशी बावोचा आसता बारी चंद जाती है वय जावका जाल्यार अशी हातान पळय पातळ जावका वय हदळ जावका दाटा पातळ अशी बद्दल ಸ್ವಲ್ಪ एकल्याक करचे खावच्याक ಸ್ವಲ್ಪ एकल्याक येता आका कसं साइड आका कसं दिवची बुड्डोच्याक हाका लसणीची चटणी केल्यार भारी चांग जाता लसूण भाजून आमी नॉर्मल करता पळय सोयनी मिरसांग आनी चिंचम घालून सुकीची लायक दाळी तोय लायक जाता दाळी तोय इष्ट जाता मागीर कुळतांग अशी केल्यार भारी चांग जाता आयकला हांवें उबे वेल बकरेक कुळतांग अशी सुपर कॉम्बिनेशन म्हणून वय कुळतांग अशी चांग जाता दाळी तोय चांग जाता लायक जाता आत्ताही बर मती आयदन दिसत मग म्हाका तांतो तू नित्या यूज करचे आयदन वा त्या पुराय वय हे आनी शीत करता वय वय आनी तो कोळंबो मागीर गशी भारी रुची जाता मती आयदन बार लायक जाता हेल्थाक बारी चांग काही नवे आमकां तेची मस्त वस्त पण तेंची यूज करचे कसं पुरा करत तुम्ही जम्मा तुम्ही गेले एक कझिन म्हळ्यार ही एक मल्टी टॅलेंटेड हिगे टॅलेंट्स पुरा सांगचे नाही गार्डन पुरा पळयल तुम्ही आता मात नाही लायक भजनय म्हणटा तशी असल पुरा हेल्दी पुरा सन सन मायन्यूट थिंग्स डेली लायफांत भितर अळवडसूच्या बारी हुशार ती पळय आनी कसं पुरा आसा गो तसो ती गेल बत्तळी घेवन तो आमी एक पळयता वचा पेडवणा गाज येयली पळय अशी गाज येतरी हे एक काणू आनी तूं दवरता तशी दवरचे आमी पातोळेनी दवरल्या दवरचे ना एक पंत दवरतना एक 10-15 दवरित मागीर एक 10-15 मिनिट जावका शिजूक 15 मिनिट शिजू सोडटा हाय फ्लेम मारी वय वय जावका जाल्यार समय एक गाजेत सिम करून एक 2 मिनिट चड दवरल्या जाल्यार शिजून येता घट भितर शिजून येता वेळ ना कातळच नव्हते वय आनी दांगचे एक 10 मिनिट जाता 15 निमिष जाले आता मी उदार करून पळया शिजल्या म्हणून शिजल्या लायक शिजल्या ना ती अशी निकळतो अशी कशी कळतो तुका ती शिजली म्हणून पाना कलर चेंज जाला आणि ताजे पिठाचे कलर चेंज धवे एक धव कलर ना एक कलर आणि अनेक अशी कोण पळयता हे अशी काणू अंग अशी घालतना लटक येता पळयाची अशी आता ती शिजली की म्हणटा कच पळय अशी निकळवय म्हण जाल्यार जल्ली म्हणल्या का कितली चंद हापोळशी येत गो बटाटा हापोळू मांद्रेर पतलायतना येता पळय तशी येता नव्हे बारी चंद येता अशी जाल्यार शिजली म्हणल्या का नव्हे पुरमोळ येता शिजील पुरमोळ घम घम ते केळी पानां वेल पुरमोळच पळय सुपर येता पळ गो अनुपमा दवी दवी रोटी रेडी जाल्ली हुनी हुनीची म्हाका कावच्याक बुड्डोच्याक कुळतांग अशी केल्या च्या कोण लसूण आनीक कीर्लनी घालून लसूण थंड घालून कुळतांग अशी केली खावन पळयाची घे गो अनुपमा खावन पळय कशें जालां म्हण पळय हुनी हुनीची रोटी आनी ताका हा घम घम पुरमोळा कुळतांग अशी तोंडा उद्दा येत गो मीठ पाव लागे सुपर भाऊ भारी सुपर ये एक आणि खाल्ला पावची नाहीये ये एक 3-4 कुणी जाव का जाता तितली लायक झाला सानी सानी नव्हती पातळी समय सुपर झाला गो भारी लायक झाला एकदम घालवाय ये एक सुरवे खाऊन घेता मेरो पास घेता हो व्हिडिओ तुमका इष्ट जाला वय म्हणजे लाईक शेअर कमेंट करा आणि मी गेला षड्रसा कुकिंग चॅनल सबस्क्राईब करू विसरू नकाची थँक्यू फॉर वॉचिंग